जे काम जे स्टार्ट केला तेजे भितर आमच्या लोकांक कसलोच बेनिफीट मेळचो ना कारण जे काम केला थंय आमचे लोकांक फाल्यां ट्रक घालपाक दितले काय ना आमच्या लोकांक काम दितले काय ना या आमच्या लोकांक नोकरी मेळटल्यो काय ना हो एक व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रश्न जावना म्हणून जो पर्यंत हांगा काम स्टार्ट आमी करपाक दिवचे कारण एअरपोर्ट जो जाय एअरपोर्ट हो आमकां बेनिफीट मेळटले म्हणून आमी एअरपोर्ट हाडपाक दिला 2 कोटी स्क्वेअर मिटर जागो ह्या लोकांनी दिला तेंची घरादाराक गेली आणि ते लोक शिफ्ट केले आणि तुम्ही सगळे हातान घेऊन आमकां खोट मारतात हे जावपाक आमी पेडणेकार दिवचे ना इतले आमी पेडणेकार म्हणटा ते हे नात तकली नसलेले नात सगळे हुशार लोक आहात पण आमी एक पाटी रस्त्यार आयले जाल्यार 100% आमी ते आंदोलन जिखून दाखयतले आज म्हणटा ते आमकां तेणें पयलो एम्प्लॉयमेंट कसो दितलो तो सांग आमच्या लोकांक काम धंदे कशे दितलो ते सांग आमच्या लोकांक ह्या भितर कशें काम मेळटलें ते पयलीं सांगा MOU पयलो करात एग्रीमेंट पयलो करात आनी मागीर हांगासर काम स्टार्ट करात जावं पर्यंत आमी हांगा काम स्टार्ट करपाक दिवपा ना एअरपोर्ट म्हणटो आमकां सिर्फ आमच्या पोटा खातीर जाय आसलेलो कारण पोट आमकां हेंच्यांनी दाखयले आशा दाखयली की सगळो एम्प्लॉयमेंट आमी हांगासर घेतले आनी तुमकां हर एक हो प्रोजेक्ट जातना तुमच्या लोकांक पयले प्रिफरन्स मेळटले आज खंय आज तूं भायले जे फॉरेनरां बिरना हाडून तूं हांगा मिशिनरी घालता हे फाल्यां आमकां घेतले काय ना घेतले खंय कितें कळूं शकता कशें सांगूं शकता म्हणून पयले आमच्या लोकांक दाखयात आमच्या लोकांक तुमी कितें करतात ते समज आमचे लोक एग्रीड जाले ओके ना जाल्यार एअरपोर्ट म्हणतो आमकां नाका हे आमचे डिसिजन आणि आज हेजे वयल्यान आमचे पेडणेकार एक जातले हर एक कॉर्नर मिटींग मागयली पेडणे तालुक्या भितर जातली लोकांक आव्हान करपाची आणि आमी डिसिजन घेतले हे पेडण्या म्हणतो एअरपोर्ट नाका म्हणून दितात जाल्यार आमकां पयलीं बेनिफीट कितें आहा तें सांगात आनी आमी काम चालू करतात हांगा येवन कितें जालें बाबू हांगा येवन आमी पळयल्या की बाबा तांकां आमी हे सगळ्यो गाडयो परती धाडपाच्यो केल्ल्यो पण तेजे भितरलो मनीसच ना हांगा कोणूच ना सगळे धांवले ना जाल्यार आज गाडी हांगा चलताली जाल्यार आमी उगी रावन आसलेले हेच्या खातीर केदे व्हडलो त्याग करपाक जाता पण हे एअरपोर्ट जाता जाल्यार आमच्या लोकांक बेनिफीट मेळपाक जाय एग्रीमेंट कित्याक घातला तुमच्या काय ना पयलो काँग्रेस आसतना एग्रीमेंट जाल्लो पांडुरंग परब हेजे अध्यक्ष आता ह्या फाटी तो एग्रीमेंटच उडयलो तेजो हेंच ना